नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। हिस्पा भायर मतदान पळोवन सगळ्याक काचाबोल। काँग्रेस बीजेपी पासून लिडीचेर ओग्गी। गोविंद सांगता रेजिनाल्डाची लीड तकलेत। सावयकार सांगता मतां। तिळारीचे उदक पयऱ्यान सोडप, कालव्या भोंवतणी संरक्षण वणत बांदपाचो निर्णय। कालवो पाजरपाक लागिल्ल्यान धारगळेच्या शेतकारांक लुकसाण। उत्तर गोंय मतदारसंघात 2 एप्रिल मेरेन सगळ्यांत चड खर्च करपी उमेदवार श्रीपाद नाईक। तांचे फाटोफाट आपाचे दत्ताराम देसाय। आता निमणे खर्चाचेर सगळ्यांची नजर। तृतीय पंथीयांक तिसरो समाजगट म्हूण वैधानीक मान्यताय। सुप्रीम कोर्टाचो केंद्र राज्यांक आदेश। तृतीय पंथीयांक अधिमान्यताय दिवपी भारत पयलो देश। दिलो ओबीसी दर्जो। कोंकण रेल्वे येरादारी परत सुरू। मालगाडी घसरले उपरांत आडयल्लो मार्ग मेकळो। कोंकण रेल्वे म्हणटा 1-2 सोडल्यार सगळ्यो ट्रेनी चल्ल्यात नित्या प्रमाण। खबरो विस्तारान। दक्षिण गोंयांत हिस्पा भायर मतदान जाल्ल्यान खंयचोच उमेदवार हड्डे फुडें काडून आपूण जिखतलो अशें म्हणना। काँग्रेस आनी बीजेपी पासून कितल्या मतांची लीड मेळटली हाचेर उलोवपाक तयार ना। आमी सगळे मुखेल उमेदवारांक मेळ्ळे, मात सायलंट मतदाराक लागून सगळे उमेदवार मतां आनी आघाडीचेरय सायलंट जाल्यात। गोविंद गावडे रेजिनाल्डाची लीड सांगता। रेजिनाल्ड म्हणटा आपली लीड तकलेत आसा, जाल्यार नरेंद्र सावयकार आपल्याक कितली मतां पडली तें सांगता, लीड न्हय। आणि ते जर पळयत जाल्यार हो ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी खातीर आसा आनी हे वोटींग भारतीय जनता पार्टीच्या फेवरान आसा। कितली कॅल्क्युलेशन केला तुमी वोटिंगा बद्दल? साधारण आमकां 2 लाखाच्या वयर मतां मेळटली दक्षिण गोंयांत असो आमचो अंदाज आसा। जर लीड जर म्हणटली जाल्यार ही लीड अवघ्या 8 ते 10 हजारांची लीड असपाक शकता। सालसेटान जे मतदान जाल्लें आसा त्या नुसार एक खंय तरी कौल जो आसा तो दक्षिणेंतल्यान म्हाका दिसता काँग्रेसीक आसता। सो बेनिफीट कोणाक मेळटलें जें फूल? बेनिफीट डेफिनेटली न्ही काँग्रेसीक जावपाक जाय न्ही बेनिफीट। सुरवातीचे 2-3 जे उमेदवार आसात म्हणजे आतां नॉर्थाक पळयशात जाल्यार बीजेपी, काँग्रेस आनी आप हे थोड्या फरकान फाटीं फुडें आसतले अशें म्हाका दिसता। आनी तातूंतलो कोण नक्की जिखत हे सांगप तशें म्हजे दृश्टीन तरी कठीण आसा। हांव आमी खातीरूच हें सायलंट वोटींग आसा तें आम आदमी खातीरूच आसा, कारण समज जे एक्झिस्टींग गव्हर्मेंट आसा बीजेपी आसा तेच्या खातीर सायलंट वोट लोक कित्याक करतले? ओपनली येवन करतले आसले, जावं काँग्रेसी खातीर तांकां करपा आसलें ओपनली येवन करतले आसले। सायलंट वोटिंगाचो तो एक भाग म्हणजे आज जें उलोवप जाता तें फक्त आम आदमी कडेच तेंचो लोकांचो कल आसा हें म्हाका पूर्ण खात्री आसा। साधारण लीड मेळपाक शकता? लीड म्हणजे साऊथ गोवान तरी आमी म्हणजे अशें एक पर्सेंटेज आमी 2 लाख 3 लाख अशें आमी म्हणिना, पूण जे लोकांचें वोटींग जातलें पॉझिटीव जो आमकां एप्रोच लोकांचो मेळ्ळा ते तरेन हांव विजयाच्या दृश्टीन उलयतां की तो विजय आसा तो नक्कीच आम आदमीचोच जातलो। इलेक्शन बरें जाल्लें पूण असो चिकान करपी चिकान कितली केलें ना म्हाका सावथाक एक बुथाचेर जरी 49 केलें जाल्यार एक बुथाचेर न्हायलेचेर म्हाका सुद्दां एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 1,000 उडेल आसतलो वोट। आतां इलेक्शनाक 16 तारीख म्हणल्यार आसा कावंटींग जाता, त्या तुमचें प्लॅनिंग कितें आसा? प्लॅनिंग आनी कितें आतां हेचेर पयलीं प्रोटेस्ट केलो न्हू। One more thing about the victory margin, I know exactly where I stand. I don't have to tell it to others. Let me tell you that I have it in my mind what is going to happen, and I'm confident what I think is going to happen, because for the last 4 elections I have predicted what is going to be my margin, I have predicted what is going to be my victory, and this time I have it in my mind. Only I think I don't want to tell you, and I'm just 2 days trying to recover. It's actually nice. It would have been nice if I had taken a holiday somewhere. उत्तरेंतलो बीजेपीचो श्रीपाद नाईक अंकोला प्रचार करपाक गेला, जाल्यार काँग्रेसीचो रवी नाईक आमचो फोन उखलिना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। तिळारीचें उदक पयऱ्यान सोडटले आनी कालव्याच्या भोंवतणी संरक्षण वणत बांदतले। तिळारी कालव्यांतल्यान उदकाची गळटी जाल्ल्यान लुकसाण जाल्ले शेतकार पेडणेच्या आमदाराक आनी उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्याक मंगळारा मेळ्ळे। त्या वेळार हो तात्पुरतो उपाय काडलो।
कालवो पाजरपाक लागिल्ल्यान पेडणे आनी दिवचल वाठारांतले पीक पिड्ड्यार जावंक लागला। तिळारी कालवो पाजरपाक लागिल्ल्यान धारगळ वाठारांतल्या शेतांनी धोंपरा मेरेन उदक भरिल्लें। पेडणे वाठारांतल्या शेतकारांची मंगळारा सभापती आनी पेडणेचो आमदार राजेंद्र आर्लेकारा बरोबर बसका जाली। ह्या वेळार शिंपणावळ खात्याचो अभियंतो आशिल्लो। शेतकारांनी आपलो प्रस्न आमदारा मुखार मांडलो। शेतांनी उदक भरून पीक पिड्ड्यार जावंक लागिल्ल्यान ताचेर कायमचो उपाय काडचो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। तिळारीचें उदक पयऱ्यान सोडप आनी कालव्याच्या वाठारांत संरक्षण वणत बांदप अशे उपाय शेतकारांनी सुचयले। तेंच्यांनी आमकां म्हटलें की आठवड्यांसून 2 फावटी टेम्पररी जांकां उदीक जाय म्हणजे मिरची किंवा कोर्सां करतात तांकां आमी 25% पद्दतीन उदीक सोडटले आनी बाकीचें उदीक जें आहा ना हें कंट्रोलान दवरतले आनी तुमकां हेल्प करता की तुमी एक 8-15 दिसान तुमचें शेत जें आहा तें काम कमी करा, आमी तुमकां जाता तितली हेल्प करता। कंप्लीट उदीक दिवपाक बंद करपाक जावचें ना, कित्याक काही लोकांचे ऑब्जेक्शन आसता तांकां बी उदीक लागतलें अशें तेंचें म्हणणें आहा। हेचेर आमी थोडेशें आमी समाधानकारक अशें जाल्यात। आमची अजूनय खात्री ना, पण हेच्या पयलीं हो कॅनल जवळ जवळ 3 ते 4 वर्सां पयलीं स्टार्ट जाल्लो आनी तेचें काम उदीक दिवपाचें लोकांक चालू आसलें। आमकां अजून पर्यंत कांय त्रास नासलो। गव्हर्मेंट शेत कर म्हणटा, पूण हे शेतकऱ्याची समस्या आहा पळय तेचेर काय विचार करपाची अजिबात जर पाणी तर कमी जालें ते आमी ते कापूं शकता। सद्या परिस्थिती अशी आहा की आमी तेका कापूं शकना, कापले जाल्यार ते वर व्हरतलो जाल्यार हें ना, थंय हें जातलें। शेतकारांच्यो मागण्यो पुराय जातल्यो आनी उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी कामाक लागल्यात अशें आर्लेकारान सांगलें। ताका वेगवेगळ्या पद्दतीचे तांच्यांनी सोल्युशन्स काडलेली आसात। हे की केन्ना थोडे दीस तो कालव्याचें उदक सोडपाचें बंद करप, थोडे दीस चालू करप, कारण फुडें बी मेळपाचें आसता उदक। त्यामुळे हे शेतकरी जे आसा तांचें शेत आतां पिकपाक पावलेलें आसा, तर तें शेत पिकपाक पावलां म्हणटकच तांचे प्रश्न आसात। सगळे आतां ते अधिकारी जे आसात, इंजिनियर्स तांच्यांनी बसून तो सॉल्व केल्लो आसा प्रश्न। म्हाका दिसता तातूंत आतां चड अडचणी येवच्यो नात, रोखडेंच तें काम सुरू जातलें। त्या भायर तांच्या खातीर तें उदक व्हांवून वचपा खातीर वेगळें आनी कॅनल बांदून दिवपाचें WRDचे इंजिनियर जे आसात तांच्यांनी मान्य केल्लें आसा आनी तें करून घेतले। तर सरकारी प्रक्रिया पूर्ण जाली की तें काम जातलें। प्रुडंटान हे विशीं उदका स्त्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकाराक विचारलें। तो म्हणटा जें आर्लेकाराचें मत तेंच आपलें मत। पेडणे दिवचल वाठारांत शेतांनी उदक भरिल्ल्यान मिरसांग, वाल, कांदे आनी हेर पीक पिड्ड्यार जालां। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर चंद्रशेखर सावंत। उत्तर गोंय मतदारसंघात लोकसभा वेंचणुके खातीर 2 एप्रील मेरेन सगळ्यांत चड खर्च करपी उमेदवार म्हळ्यार भाजपाचे श्रीपाद नायक। श्रीपाद नायकान 2 एप्रील मेरेन 6.5 लाख खर्च केला। ताच्या फाटोफाट आसात आम आदमी पार्टीचे दत्ताराम देसाय। देसायान 2.5 लाख रुपया खर्च केल्यात। रवी नायक धरून बाकी सगळ्या उत्तर गोंयच्या उमेदवारांचो 2 एप्रील मेरेन खर्चाचो आंकडो 2 लाखा वयर वचूंक ना। लोकसभा वेंचणुकेत दर एका उमेदवाराक 54 लाख मेरेन वेंचणूक खर्च मेळटा। फाटल्या लोकसभा वेंचणुके मेरेन खर्चाची मर्यादा 22 लाख आसली। 2014च्या वेंचणुकेत ती दोबरात वाडून 54 लाख केली। मात खर्चाची मर्यादा वाडून पसून उमेदवारांनी खर्च वाडयल्लो दिसना। उत्तर गोंयच्या उमेदवारांनी 2 एप्रील मेरेनचो आपल्या वेंचणूक खर्चाचो अहवाल वेंचणूक अधिकाऱ्याक दिला। 2 एप्रील मेरेन गोंयांतल्या उमेदवारांत सगळ्यांत चड खर्च करपी भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायक। श्रीपाद नायकान 6,61,622 रुपया मोडले। आम आदमी पार्टीच्या दत्ताराम देसायान 2,62,666 रुपया मोडले। पयशे खर्च करपाक रवी नायक बरोच फाटीं रावलो। 2 एप्रील मेरेन ताणें फकत 1,97,130 रुपया खर्च केले। कम्युनिस्ट पार्टीच्या सुहास नायकान 1,96,582 रुपया मोडले। दयानंद नार्वेकारान 1,36,264 रुपया मोडले। राजू डिसोजान मात 25,500 रुपया मोडले। राजून वेंचणूक प्रचारा खातीर कांयच खर्च करूंक ना। ताणें 25,000 वेंचणूक अर्ज भरपाक जाल्यार 500 रुपया गाडयेत डिझेल भरपाक खर्च केले। उमेदवारांनी 10 एप्रील मेरेन केल्लो खर्च कांय दिसां उपरांत ते वेंचणूक अधिकाऱ्यांक दितले। दर एका उमेदवाराचो वेंचणुकेंतलो सगळो खर्च 10 ते 20 लाखांक तेंकपाक शकता। मात वेंचणूक आयोगान वाडोवन दिल्ल्या खर्चाची मर्यादा पळयल्यार उमेदवार खर्च करपाक फाटीं रावले हें स्पश्ट जाता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। आता घेवया एक वेवसायीक विसव।